मडगाव रेल्वे स्टेशन लागसार आयतारात दोन दुचाकीमध्ये जाल्ल्या भिरांकू अपघातात परशुराम तलवार या 38 वर्षाच्या दादल्याक मरण आयले। विरुद्ध दिकेन येवपी दोनूय दुचाकींची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात जालो। दुसरी दुचाकी चलोवप्यान पळ काढलो। अपघाता उपरांत परशुरामाक पयलीं जखमी अवस्थेत दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत भरती केल्लो, मात दुर्दैवान ताचो उपचारा वेळार मरण आयलें। अपघाताक कारणीभूत थारिल्लो दुसरी दुचाकी चलोवप्याचो सोद सुरू आशिल्ल्याची माहिती पुलिसांनी दिल्या।